नारायण नारायण. नारदू आपणाल निरंतर साधने निमित्त आध्यात्मांतू उच्च स्तराक पाविल मुनी आशिलो. तो देव नारायणाले केदनाय स्मरण करतशिलो. नारायण नारायण. दुर्गतीनं ताण इले कुकसूर केले मिगेल तितली भक्ती आणि श्रद्धा विंगड खंयचेय सामान्य मनशाक आसच्याक साध्य ना. ताका आपणाल वैरी मस्त अभिमान येवच्या सूर जालो. देव नारायणा लागीं खंयच्यो विशय निपील ना. अहंकार चड जाल्यारी आध्यात्माक लायक न्हय. त्या खातीर नारायणानं नारदाक नम्रतेचे एक पाठ शिकोवका म्हूण लेखले. एक दिसू नारायण नारदालेद्रा प्रत्यक्ष जालो. नारदा, मिगेल सकळा पशी होड भक्तू कोण म्हूण सांग पळया. हे 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 देवा, तू म्हाका लज्जीत करतस. म्हाका गोतस हांवच नव सकळाले पशी होड भक्तू. हा जग्गादास म्हणला लेखलो भूमी वयलो रयतू मिगेल सकळाले पशी होड भक्तू. तो जग्गादासू मिगेला पशी चड तुगेल नाम स्मरण करतव. मिगेला पशी चड तू कुडगास काडतव. तो कशी? तू एक काम करी, फाई एक सगळो दिवस जग्गादासाल दिनचरी पळय, तेदन तुकाच कळतलं. नारदान जग्गादासाक अदृश्य जावन पळोवचे खातीर आध्यात्मिक शक्ती जगयल्या. नाव घेतलं एक पटी एक पटी एक पटी. ओ लो 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 ओ लो 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 लो. जग्गादासू सगळो दिसू चेरडुवांक खेळोवचे, गोरवांक खावोचे. एक पटी एक पटी. गद्यांत काम करचें पुरा करता आशिलो. देवान असल तुच्छ मनशाक आपण्या लोटू तुलन कशी केल्लें म्हणून नारदाक भारी कोप आयलो. दोन पटी. देवा, तू जग्गादासाल विषय लेखील पूर चुकला. तो तुका सगळे दिवसांत दोन पटी उडगास काडता की ना की. हांव सगळो दिवस तुगेल नाव घेता. तू कशी तो मिगेल पशी होड भक्तू म्हूण सांगलें. वचो, हें पुरो आमी मागीर उलोवया. तू एक काम करी, हें आयदन आणतुलें न्हय, एक बोट्ट तेलई तू गुपणा तशी जगाचे एक सुत्त काण मिगे लागीं हाण दी. देवा, हांव केल्लें. आनी तुल एक बोट्ट तेलई तू गुपणा तशी जगाचे एक सुत्त काडलें. आतां म्हाका एक सांग, तू जगाची सुत्तू काडतना मिगेल नाव कितले पटी घेतलें. ते कसं म्हळ्यार म्हाका मस्त घायसोक जाल न्हय. एक पटी घे न्ही. हा तेची तुका बरे एक तेल्ला आयदना वयर ध्यान दवरका आशिल्लें जाल्यार जग्गादासाक कितलेकी विशया वयर ध्यान दवरका जाता, सम काम कोरका जाता. मागीर तो दिवसा दोन पटी मिगेल नाम स्मरण करता. व्हडलो भक्त जावच्याक संसार सोडून संन्यासी जावचे अगत्य ना. वैवाहिक जिवनांत मनीस
त्याग प्रीती ताळमे सकट शिकता. खंयचेय काम करचे पशी फुडें देवाक एक पटी उडगास काडल्यार पुरो. तितल्यानच मनीस अध्यात्मांतू वयली स्तराक वचून पावता. तशी नारदानं भक्ती आणि नम्रतेविषयी जग्गादासाला दाखवून शिकल्या.